त्या दिसांनी मारिया उठली आनी जुदायाच्या दोंगराचेर आसत्या एका शारान दोनवनान गेली आनी जाकार्याच्या घरान भितर सरून तिणी एलिझाबेथेक नोमान केलें। एलिझाबेथीन मारेचें नोमान आयकना फुडें तिच्या कुसव्यान आसलेल्या बालकान कुशालकायेन उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान बोल्ली आनी व्हडल्या ताळ्यान तिणी म्हणलें, ओस्तोऱ्या भितर तूं सुदोवी आनी सोदोवी तुजे कुशेचें फळ आनी म्हज्या सोम्याची आवय म्हजे सोरी येवचें म्हूण खंयचें म्हाका फावो जालें। तर पळय, तुज्या दोमानाचो साद म्हज्या कानार पडना फुडें म्हज्या कुसव्यान आसा तें बालकान कुशालकायेन उडी मारली आनी तुवें सोत मारलें देखून तूं सुभागी। तर देवान तुका सांगलां तें घडटलें। मारेन म्हणलें, म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा। देवान म्हज्या तारोका सवें म्हजो जीव मुरगोडटा। आपले ल्हानवीक चाकरोनीचेर ताणें आपली दिश्ट घाली। आतांच्यान सगल्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी। म्हणजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें सर बलिश्ट तो पवित्र नांव ताची भोक्ती कोत्तल्यांक पावता पिणकेच्या पिणकेक ताची दया। आपल्या बावलेची तो शक्ती दाखयता, काळजान गोड दोत्तल्यांक दुस्पयता। पदवेदारांक तो सदरा वयर शेवटिता, कालत्या मनशांक ऊंच उबारता। बुकेल्यांक तो बरें बरें देण्यांनी भरता। क्रिस्त रिकाम्यान हातांनी परत धाडटा। आपल्या काकलुतीची ताणें उगडास दवरलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकरांक शेरोनाक घेतलो। अशी आमच्या पुर्वजांक अब्रामाक आनी ताचे सोस्तीक केल्ली बासावणी पाळली। ताणें विस्वाशीपणान मारिया सुमार 3 म्हयने एलिझाबेथशी रावली आनी मागीर आपल्या घरा परत गेली।